Bapa Thusargincha Sarpodon Tuka Naman Kartao Araganani Vandan Karu Sargincha Sarpodon Tuka Naman Kartao Araganani Vandan Karun Jeevane Amche Samarpita Araganani Vandan Karum Jeevane Amche Samarpita Jesu Christa Tu Sargincha Sarpodon Tuka Naman Kartao Araganani Vandan Karun Jeevane Amche Samarpita Araganani Vandan Karun Jeevane Amche Samarpita He Pavitratmya Tu Sargincha Sarpodon Tuka Naman Kartao Araganani Vandan Karun Jeevane Amche Vandan Karun Jeevane Amche Samarpita He Deva Bapa Tu Sargincha Sarpodon Tuka Naman Kartao Araganani Vandan Karun Jeevane Amche Samarpita Araganani Vandan Karun Jeevane Amche Samarpita Ye Jesu Christa Tu Sargincha Sarpodon Tuka Naman Kartao Araganani Vandan Karun Jeevane Amche Samarpita Araganani Vandan Karun Jeevane
समर्पिता ये पवित्र आत्म्या तो सर्गिंचा सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता 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 हालेलुया 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 आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 हे देवा बापा तू सर्गिंचा सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता हे जेजू Cristo tu सर्गिंचा सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता हे पवित्र आत्म्या तो सर्गिंचा सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने
वंदन करू जीवने आमचे समर्पित आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पित हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka sumya Jesu, vandan tuka sumya Jesu, siddhi tuka sumya Jesu, aradan tuka sumya Jesu, महिमा तुका सुमिया जेजू नमस्कार तुका सुमिया जेजू प्रणिपात तुका सुमिया जेजू जय जयकार तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पित आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पित Hallelujah, 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 hallelujah. तुझ्या मगाच्यान जेजू आमचे मध्ये खरोच हजर आसा. जेजू देवाचो पूत आमचे मध्ये हजर आसा. देवाचे राज आमचे सोबे आसा आनी खंयसर जेजू आसा ताजे राज आसा. खंयसर जेजू आसा थंयसर सर्वस्व आसा. त्या बापात हांव तो देवान आयलो आमचे खातीर आनी संवसारांत आपलें म्हणलें कांयच नासलें ताका पूण तरी आसता आसतना ताणें ह्या संवसारांत आपणाचें कोणीच ना तरी एकसुरो कसो एका गर्दना गोट्यान जल्मालो. मरयेन आनी जुजेन ताका जल्म हाडलो आनी सुमार 30 वर्सां पर्यंत जायती तयारी करून 3 वर्सांच्या मिसावांत त्या जेजून सर्गींचे सगळे गूट आमकां उगडापें केले. सगळींचे सगळे गूट उगडापें करून ताणें आमकां बापाची भुरगीं केलीं. पातकाचें बोगसाणें दिलें, पातकां सुटका दिली, मरणाचें जैत आमकां दिलें आनी अशें सासणें जिवीत ताणें आमकां फावो केलें. आनी ह्या सोम्याक आज संवसार सरा पर्यंत हांव तुमी सांगता आसा म्हणल्यार अपुरबायच्या सोम्याक ह्या उंड्या रुपारांगा सर खरोच हजार पळोवंक आमकां वर्त संतोश भोगता. संवसारभर ह्या स्ट्रिमाचेर पळयता हर एकल्यांक आज तुमकां समेस्तांक त्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव स्वागत करतां. सांगातास हांगासर ह्या देव मंदिरांत आसल्या हर एकल्यांकी तुमकां हांव सुम्याच्या नांवान स्वागत करता आसतना अचानक पवित्र घडी दुसरी ना. अचानक पवित्र घडी दुसरी ना. सर्ग जावन आसा आमचें निमाणें घर तें नवें जेरुजलेम. थंय वचून आमकां हर एकल्यांक आशा आसा. आमकां बावार्थ्यांक आमकां भक्तीक आशा आसा आनी सर्गार पावल्या जाल्यार तांचो आनंद तांचो संतोश आमच्यान वर्णूंक जायना. देखून आज हांगासर सर्गच आमचे मदें हजार आसा म्हूण सांगयत आनी जेजूच्या हजारपणा खाल आमी जियेत आसतना जेजूक आमी ह्या ल्हानशा उंड्या रुपार पळयत आसतना केदो व्हरतो संतोश आमकां, कितलो आनंद आमकां. कित्याक सोमी आमी सांगता आसतना
कसलेच भिरांत आमकां ना. देखून बागेन पावलो म्हणटा कित्याचें आमकां बे, कित्याचें आमकां बे. इफ गॉड इज विथ अस हू कॅन बी अगेन्स्ट अस. सोमी आमी सांगता आसता जाल्यार कित्याक आमकां बे. एक ल्हान भुरग्यां सांगात आवय आसता जाल्यार बापूय आसता जाल्यार भुरग्याक कितें बे, कांयच बे ना. मार्केटी वचून दी, बाजारात वचून दी, ते भुरगे संतोश पावता. एके फावटी हात सोडून आवय बापायचे आनी तेणें धांवता. कित्याक जाणा म्हजो बापूय म्हाका सोदतलो, म्हजी आवय म्हाका सोदून येतली. देखून आयच्या दिसा हांगासर ते जेजूक उंड्यार रुपार पळयत आसतना हाजें एक वर्तें भाग्यवंत म्हण खंय आसा, हाजें एक ती पवित्र घडी खंय आसा, खंयच ना. देखून आमच्या जिणेंत हर एका घडये आमी सोम्या सांगाता आसता आसतना आमकां बेना. आनी ह्या घडये सोमी आमी सांगाता आसा, सोमी आमी सांगाता आसा. आनी कितलें किर्तनकार म्हणटा कितलें आमी सोम्याची वाखणी करता, कितलें आमी ताची भजन करता, कितलें आमी ताका अर्गां दिता, कितलें ताची आमी स्तुती करता, कितलें आमी ताका अर्गां दिता, आराधन करता, नमस्कार करता आनी अशें ताची महिमा आमी वाखणटा, तितलें आमकां आत्मीक बरेंपण लाभता. आमच्यान देवा मदलो संबंद वाडोवन वयता आनी अशें देवा सगळें जियोंक आमकां तोच सोमी आमकां आदार दिता. आज हे उंड्या रुपार आसलो आमचो मोगाळ जेजू ल्हानशा उंड्या रुपार आसा, पूण आमकां समेस्तां पळयता. प्रत्येक जावन जांच्या मोबायलाचेर, युट्यूबाचेर वा हेर संगतीचेर तुमी पळोवन आसात, हांगासर देव मंदिरांत हजर आसात, तुमकां समेस्तांक जेजू पळयता. कित्याक तुमी एक मेट काडला जेजू सरशी लागीं येवंक आनी तो जेजू तुमकां 100 मेटान धांवोन येवन हांगासर तुमकां तुमी ताका पळय जाय म्हणून ताणें कुशी व्हेला. त्या खातीर आज त्या जेजूक आमी पळयत आसतना काळजान तावन ताका एक नमस्कार करया, ताका आमी अर्गां दिवया, ताणें केल्या सगळ्या बरेपणा खातीर ताजी स्तुती गावया आनी अशें ताका आमी म्हणया सोम्या तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें खोटें, तूं म्हजें सर्वस्व. कित्याक जायते संवसारांत दोळे नात, जायत्यांक कान नात, जायत्यांक हात नात, जायत्यांक पांय नात, जायते कुडीचे विश्व नात, पूण आमकां देवान सगळें दिल्लें आसा. आमी जर जायते पुरता देवान म्हाका तें दिवंक ना, हें दिवंक ना, दुसऱ्यां पळयलें जाल्यार खंडीत जावनी आमकां देवान सगळें दिलां म्हणून आमी जाणा. एक फावटी एक भुरगो कंप्लेन करूंक लागलो खंय म्हज्या लागीं शूज ना म्हणून. अशें पुरपुरोन तो वेता आसतना म्हज्या लागीं शूज नात, डॅडीन म्हाका शूज काण घेवन दिवनात म्हूण सांगून वेता आसतना हे मानता ताजे बरेंच आसले एका प्रायाच्या भुरग्याक ताणें पळयलें खंय आनी म्हणलो खंय ताका पांय नात, म्हाका शूज नात पूण ताका पांय नात. भोंवतेन आमी पळयलें जाल्यार देवान आमकां सगळें दिल्लें आसा. उपकारी मोन आमी दाखोवंक जाय. तायते आमी उपकार जाल्यार इतलें आनी कितू आमकां दिता. देखून भाग्यान पावलो म्हणटा हर एका संगतींत, हर एका घडयेंत देवाक अर्गां दियात, हर एका संगतींत, हर एका घडयेंत देवाक अर्गां दियात. आनी सांगातास आमी जाणा जेजू म्हणलें आसा खंयच्याय तुज्या माथ्याचो केस धरणी पडना बापाच्या जाणवाय विना. सगळें आमचें जिवीत देव जाणा, आमच्या लिपोवंक तें जायना. आमच्या जल्माच्या आदीन थावन तो आमकां वळखता, आतांय वळखता आनी मुखलें जिवीत ताच्या हातांत आसा. देखून तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताणेंच आमकां संवसारांत हें जिवीत दिलां आनी ताणें दिलें जिवीत आमी जियेत आसतना मोगाचें न्हय, खंडीत जावनी ताका मानता आसलें जिवीत, ताचे कुशे प्रमाणे, ताच्या आज्ञा प्रमाणे, ताच्या उपादेशा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सारें जाय म्हणून तूं खुशी भरता. देखून आयच्या दिसाक आमी आमकां ताका समर्पण दिता आसतना ताका सांगया सोम्या तूंच म्हजें सर्वस्व, तूंच म्हजें खोटें, तूंच म्हजो भरवसो, तूंच म्हजो आसरो. आमी सांगाता तुमच्या मनांत, तुमच्या काळजांत हें गीत सांगाता आमी म्हणया. तूंच म्हजो आसरो, तोच म्हजें खोटें, तोच म्हजो खरो इश्ट, तोच म्हजो देव, तोच म्हजो आसरो, तोच म्हजें खोटें, तोच म्हजो खरो इश्ट, तोच म्हजो देव. आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान, मोका मोल सोदता म्हज्या जिवितान,
आसा सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा तोच म्हजो रक्षक तोच म्हजो वैज तोच म्हजें सकल तोच म्हजो देव तोच म्हजें रक्षक तोच म्हजो वैज तोच म्हजी सकल तोच म्हजो देव आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया म्हाका जेसू आमच्या मध्ये खरोच तूं हजर आसाय आमकां तूं पळयताय आमकां तूं वळखताय एक घडये पेदरून सांगलें तुज्या लागीं सकट तुका सांडून गेले तुजी शिकवण तुजी मंदवितां तुजी उपादेश सगळें तांकां जोडायचें जालें ही शिकवण आमच्यान जिवंक जायना आमकां नाका ही शिकवण ती शिकवण तुकाच दवर आनी तुज पाड अशें रागान सबारून गेले निमाणे मोगडा जेजू तुवें तुज्या शिसांक म्हणलें तुमकांय कस मारता जाल्यार तुमी वसात थोडे संगती तुवें आमकां सांगलाय सोम्या पूण तुवें थंयसर म्हळाय तुमकांय म्हजी आज्ञा पाळूंक
बापाच्या मोगान जिवंक तुमकां नाका जाल्यार, सासणी जिवीत तुमकां नाका जाल्यार, म्हजे उतर तुमकां नाका जाल्यार, तुमी वशेत तुवें तुज्या शिसांक म्हळें तांचे मदलो एकलो सदांच बेगीन जबाब दिवचो. तो म्हणूंक लागलो, भाग्यवान पेद्रू, सोम्या कोणा लागीं आमी वचो, सोम्या कोणा लागीं आमी वचो, सोम्या कोणा लागीं आमी वचो. तुजे लागीं आसात उतरां सासणाक जिविताची. कोणा सरशी वचो सोम्या आमी, तुजे लागीं आसा उतरां सासणीक जिविताची. ताणें म्हळें, भाग्यवान तोमासा बरी, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, हांव चुकलो सोम्या, तुका दुबाव म्हणल्यार बरी. भाग्यवान तोमास म्हणालो, म्हाका बक्षी, हांव चुकलो, जें कितें हांवें चिंतलें बरी न्हय, पूण तूं जावन आसाय सत, तूं आमचे मदें आसाय. देखून तुज्या पुनर्जिवनपणा उपरांत शिसां मदलें तूं थंयसर हजर जालोय आनी तुवें म्हळें, तोमास हांगा हाड तुजें बोट घाल म्हज्या गायांनी, हाड तुजो हात घाल म्हज्या कडवळांत. तोमासान म्हळें, हांवें चिंतिल्लें सगळें फट, सत थंयसर ना, थंय सगळें फट. संवसारान कांय करूं जायना, संवसार चिंतनान मुखार वचून जायना, फकत तुजें हांव मात सोम्या. देखून पयस पुस्तक म्हटल्या प्रमाणे ताणें व्हडल्या थळ्यान बाब मार म्हळी, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. ताच्या उतराचो अर्थ घडये, तुजे विना म्हज्यान जियोंक जायना. तूं आसल्यार म्हाका भिरांत ना. जिवीत ह्या संवसारांत, जिवितान एका संवसारांत तूं म्हाका हाडून आयल्याय. म्हाका जेजू, जरी तर तुज्या शिसांनी तुजेर दुबाव केलो जाल्यार आमकांय तशेंच आसा. एखाद्या दुबाव कडी आमच्या वेळार, आमच्या कश्टांच्या वेळार, दुखाच्या वेळार, बेजाराच्या वेळार, खंतीच्या वेळार, आमी चिंतल्या बरी जायनातल्या वेळार आमकां कडेन तसो दुबाव आमच्या मनांत दसता. देखून आमी म्हणटा, खंय आसा देव? पूण तूं आमकां प्रत्यक्ष जावन आमच्या जिणेंत आमकां दाखयताय. हांगासर आसा दुबाव, तुजो दुबाव, पूण तुज्या सोम्यांक तूं दुबाव नाका. डावट युअर डावट बट नॉट युअर गॉड. डावट युअर डावट बट नॉट युअर गॉड. बिकॉज गॉड इज ऑलवेज प्रेझंट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लायफ. म्हाका जे विशयाकानो जावं पळोवन जिणेंत इतलें उर्बा संतोष ना, जोडलें पावना, कोणा कोणाची करंदाय, कसली कसली बेजाराय, कडेन काम ना, सैरीक ना, कडेन भुरग्यांची देणे ना, कडेन काम केलें इतलें पावना, जोडलें पावना, पयशाची गरज चड आसा, पूण हाल्या सगळे संगतेंत निराशी जायनाका. सोमी तुवें सांगत आसा जाल्यार कितेंच तुका उणें ना. फकत ताका सांग, सोम्या, संवसार हांवें चिंतल्या बरी न्हय, पूण संवसार तुवें चिंतल्या बरी जावं दी सोम्या. म्हजो संवसार तुका हांव समर्पण दिता सोम्या. आनी म्हज्या कश्टांत, आकांतांत, बेजारायेंत, कश्टांत, एकसुरपणांत, चिंतनांनी, बोगणांनी आनी सर संगतें सोम्या हांव म्हाका तुका समर्पण दिता. म्हजें म्हणलें कांयच ना सोम्या, सगळें तुका समर्पण दिता. देखून आज थावन, ह्या घडये थावन म्हाका तुजो कणकाण घे. तुज्या शिसान तुका दुबावलो जाल्यार पळोव न्ही. तुवें सांत तोमासाक म्हणलें, तोमासा, तुवें पळयलोय आतां तरी सतमान, पूण म्हाका पळोवना ते म्हजे विस्वास दवरतात ते बागीच. तुजें देणें, तुजी कृपा, तुजें बेसांव, तुजे आशिर्वाद, तुजी काकूळ, तुजी दया आमचेर तूं वत्ताय. देखून सोम्या, ल्हानशा उंड्यार तूं खरोच हजार आसाय म्हूण आमी जाणा सोम्या. आमी हांगा तुवें सांगत आसली हो काळ खंडीत जावन एक व्यर्थ न्हय, एक पवित्र घडी म्हूण आमी मानून घेता. देखून परतून आमी भाग्यवान तोमासा बरी म्हणटा, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड. पेद्रूय म्हणालो, सोम्या, कोणा सरशी वचो आमी, कोणा सरशी वचो आमी? खंडी मनशां लागीं गेल्यार सबारान पयशे दिल्यात, आमकां विजा जाय म्हणून कितलो थेंब जालो राखून आसा आमी. पयशे वेल्यात, पयशे मागल्यार दिनात फाटीं, विजा दिता, फाल्यां येता, एका म्हयन्यान दिता, 2 हप्त्यान दिता अशें म्हणटात. नाना तरेची पिडा आमकां आयला, घरांत भिरांत दिसता, पयशे पावनात, आस्पत्रेक गेल्यार लाखांनी विचारतात,
ऑपरेशन जाय तें करी जाय हें करी जाय आनी एके बरी गॅरंटी पासून दिनात आनी अशें आमचें जिवीत कंगाल जावंक पावता. खंयसर दोंवचें कोणाक आमी कॉल करचें निमाण आमच्या मनांत कोणूय मनशाचें कॉल करूंक आमच्या मनांत घालताय ते सुमया तूंच आमकां आमच्या मनांत घालताय आनी म्हणटाय हांव आसा तुजे संगी कांयच भियेनाका कश्ट येतले न्हू वजर वयतले न्हू म्हजे सरची येया हांव तुमकां समाधान दितां हांव तुमचो देव जावन आसा हांव तुमचें सर्वस्व जावन आसा म्हजे विना तुमच्यान कांयच करूं जायना म्हजे विना तुमच्यान कांयच करूं जायना म्हणून जुवांचे 15 अध्याय तूं आमकां सांगलाय सुमया देखून आज आमी तुका नमस्कार करता तुका वाखणटा तुका दिन वाचता आनी आमकांच आमी तुका समर्पण दिवन तुका आमी होगलाप करता जेजू तुका आमी अर्गां दिता जेजू आमी संतोश पावता जेजू आमी जय जयकार म्हणटा जेजू आमी तुजो मोग करता जेजू आमी घालतो रावता जेजू आमी तुजें जाता जेजू आमचे मदीं राव जेजू हांव होगलाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू काळजांत हांव वर्गां दिता जेजू हांव वर्गां दिता जेजू हांव वर्गां दिता जेजू वर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव वर्गां दिता जेजू हांव वर्गां दिता जेजू हांव वर्गां दिता जेजू काळजांत हांव संतोश पावता जेजू हांव संतोश पावता जेजू हांव संतोश पावता जेजू म्हज्या काळजांत हांव संतोश पावता जेजू हांव संतोश पावता जेजू हांव संतोश पावता जेजू काळजांत हांव जय जय म्हणटा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजांत हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू जय जय म्हणटा जेजू काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजांत घालतो रावता जेजू घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू म्हज्या काळजांत हांव घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू काळजांत हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजांत तूं राव सुमया जेजू तूं राव सुमया जेजू तूं राव सुमया जेजू तूं राव सुमया जेजू म्हज्या काळजांत तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू राव सोम्या जेजू काळजांत हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू Jesus, hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेजून म्हणा म्हज्या उतरान तुमी गूण जातल्यात. म्हजी उतरां तुमचे तें आसून तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत हांव तुमकां दितलो म्हणटा जेजू. मागात तुमकां मेळटलें म्हणलें वय, पूण सांगात जुवांचे 15 अध्याय जेजू म्हणटा म्हजी उतरां तुमचे तें आसता जाल्यार आनी तुमी म्हजे थंय आसचे जाल्यार एक जावन जेता जाल्यार तुमकां मागलें सकट मेळटलें. देवाच्या उतर काण घेवन ताच्या उतरा प्रमाणे मागलें जाल्यार आमकां मेळटलें. पेद्रो आनी सिलास क्रिस्तांव भावार्थ्यांचे संको वाडयत आसतना जेजूक खिळावन कुर्सायिल्ल्या लोकांक उक्त्यान तांणी परगडत आसतना थंयसर ताका बंदीन घाल्ले. बरी खबर परगडत आसतना तांकां बंदीन घाल्ले आनी केदाळा देवाचें उतर काण घेवन देवाक होगडसूंक लागली की थंयसर बंदंत आसली ती गेट तांकां आडखळ करची ती उक्ती जाली आनी उपरांत कितें घडलें तें आमी जाणाव. अशें चलोवन थंय वयता आसतना एका देवळाच्या देव मंदिराच्या मुखार वयता आसतना थंयसर थोंटो आशिल्लो आनी त्या थोंट्याक ताणें भीक मागतना ताणें अशें म्हळें आमचे लागीं तुका दिवंक कांयच ना, आमचे लागीं तुका दिवंक कांयच ना, पूण सोम्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगतां उठ आनी चल. सोम्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगतां उठ आनी चल. सोम्या जेजूचें नांव ताका दिलें आनी तें नांव काण घे आनी उठ आनी चल. सोम्याक आमी काण घेवन आमच्या जिणेंत असाध्य म्हणल्यार असाध्य करूं प्रयत्न केल्यार तो सोम्या आमचेर आशिर्वाद घालता. मोगाळ विक्षकानो आनी सांगासर आसल्या हर एका म्हणजे मोगाळ जेजूच्या मोगाळच्यान देवाच्या उतरा वरवीं आमकां सुटका मेळटा. देवाच्या उतरा वरवीं आमकां समाधान मेळटा. देवाच्या उतरा वरवीं आमकां भलायकी मेळटा. आमी मागले कडेन तेंच आमकां मेळना जायत, पूण देव आमकां मागल्लें एक ना एक रितीन दिता. ताच्या वेळा प्रमाणे दिता, ताच्या काळा प्रमाणे दिता, केदां आमकां गरजेचें दिता. सकाळीं उठले कुडले कोणी भुरग्यांक आयस्क्रीम दिनात, कित्याक सकाळीं फुडें आयस्क्रीम खायनात, पूण जेवण जाल्या उपरांत दिसाच्या मध्या दिसांनी और सांजेर घडये तांकां दितले. आवय जाल्यार खंडी जावन कितें भुरग्याक तें जाणां जावन दिता, ताच्यान वर्थ तें आमचो सर्गीचो बाप आमकां दिता. ताचें उतर आमचें तें आसून कशें पेद्रो आनी सिलासान सांगलें की आमच्या लागीं कांयच ना, पूण सोम्या जेजूच्या नांवान तुका सांगता उठ आनी चल. आज जायतीं घडितां सोम्याच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं आसात. जायत्यो संगती थंय आटापल्यो आसात, जायत्यो अजाप्यो आसात, जायत्यो शिकवण आसा, जायतो भावार्थ आसा, जायती काकूळट आसा, जायती दया आसा, जायतो मोग आसा. एकवटान संतोशान आत्मीक रितीन आमी जिवचें कशें तें आमकां पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तर आज एक घडी आमी आमच्या मनांत काण घेवया आनी तें आयकवया. हाचे वरवीं आमची मागणी, आमच्यो गरजो, आमी मागची गरज ना ताचें उतर आमी आयकल्यार पुरो. आनी उतर आयकून आमी आसल्या वेळार देव आमकां मागलें फावो करता. कित्याक ताणें आमकां सांगलां हांव तुमचें थंय आनी म्हजीं उतरां तुमचें थंय आनी तुमी म्हजें थंय. ह्या घडये सोम्या शिक्षकानो आनी तुमी मोगाच्यान हांगासर ह्या देव मंदिरांत हाजर आसल्यानो सोम्या पडून आसात. सोम्या आमच्या लागीं उलयता आनी सोम्या जिणेची संगत हांगासर घडयल्ली आमी वाचून सांगता आसतना तीच भलायकी आमकां सोम्या दिसतांक सोमी दिवंक खुशी व्हरता. सांज जातच
जेजूचे शीस दर्या कडेन देंवन गेले. मच्छवार सोडून दर्याचे पेले थडीर आसलेल्या कफरनांव कुशीन ते वयताले. तितल्या भितर काळोख जाल्लो आनी जेजू ते दोळी ते आसलेले थंय पाटी पावोंक नासलो. तितल्यार एक निबोर वारें वाळोंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबळ जालो. चड उणें 3 वा 4 मैलां ते तांडून पयस पावलेले जायत. तेदवां दर्याचेर चलत मच्छवार लागीं सरलेल्या जेजूक तांणी देखलो. ते भियान कांपले. जेजून ताका सांगलें, भियेनाकात, हांव तो, भियेनाकात, हांव तो. ते दाडा ते ताका मच्छवार घेवचार आसले, पूण मच्छवो तक्षणच ताणें पावोंक जाय ते थडीर वचूंक लागलो. जो आमचो 6वो अध्याय. 20वी वर्तान काणून घेवंक हांव कुशी व्हरतां. हो 19 मच्छवार लागीं सरतेल्या जेजूक तांणी देखलो. ते भियान कांपले. जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, भियेनाकात, हांव तो. त्या दाडा त्या मच्छवार घेवच्या ताका आसले, पूण मच्छवो तक्षणच तांणी पावोंक जाय ते थडीर वचून लागलो. आमच्या जिणेंत कश्ट येता आसतना, दूख, बेजाराय, संकश्ट, नश्ट, नाना तरेची चिंतनां बोगणां येता आसतना खंडीत जावनी जेजू आमकां कितलें म्हणटा, भियेनाका. एक्सिडेंट जालें, आस्पत्रेक वचोंक जाय तुका, ताप आयला, शेळ जाला, तकली दुखता, परतून परतून वांकारे, उदकाडे, काळजांत लागीं दुखता, भियेनाका, भियेनाका. एक फावटी एक दाक्तेर एका पेशंटाक मेळटा आसतना ताणें सांगलें खंय, तुका खंडीती बरो जावंक चान्सच ना, देवाच्यांनी तुका बरो करूंक जायना, तूं पाटी वच, वखद काडूनचें बंद कर. तो बेजारान गेलो खंय, मस्त बेजारान गेलो खंय, मस्त बेजारान गेलो. हांव बरो जायना गी तर म्हणून, हांव बरो जावचो ना गी, हांव गूण जावचो ना गी, म्हजी पिडा नपय जावची ना गी, कसले संवसारांत हांव जियेतां, कित्याक म्हाका अशें. उपरांत कोणें एकलें सांगलें ताका, तूं आनी एका दाक्तर लागीं वच, ताजे लागीं गेल्यार सबारून बरें जालात म्हणून. आनी केदोळ ते दाक्तर लागीं ते गेलो, दाक्तराक मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें, दाक्तर बाबा, जायत्यान म्हाका सांगलां, जायत्या दाक्तरान सांगलां, तूं हुशार जायनाय, तूं बरो जायनाय, तूं गूण जायनाय, पूण तुजे लागीं वचून सांगल्या खातीर हांव आयलां. तो म्हणूंक लागलो खंय, तूं पेशंटा बरें दिसनाय, तुवें पिडेस्त बरें दिसनाय, तूं खुशाली दिसताय, तुवें काळजांत संतोश आसा, जायतो अनुभव आसा, जायतें बरेंपण आसा, संतोशान आसाय तूं, तुजी पिडा, तूं पिडेस्त बरें दिसना देखून तुवें तें पिडा ना, खंय गितां पिडा आसा म्हण तुका कोणें सांगलां तें सोड, पूण तूं बरो जातलो, म्हाका विश्वास आसा. अशें ताका हरये पडून गेल्ल्या वेळार सांगून सांगून ताची पिडा 50% वयर, 50% वयर ती बरी जाली खंय. पळय, गूण जाणारी पिडा म्हणून, गूण जायनातली पिडा म्हणून दाक्तराक वता आसलें, पूण ताच्या बऱ्या उतरांनी, मोवाळ उतरांनी, बरवशेच्या उतरांनी दाक्तेर जावन त्या पेशंटाक सांगल्या वेळार, त्या पिडेस्त सांगल्या वेळार ताका उर्बा आयली आनी तो पिडेस्त संतोशान भरलो, म्हजी पिडा गूण जायत आयला, हांव बरो जावंक पावला म्हूण चिंतून देवाक आर्गां दिवंक लागलो. म्हाकाच्यान आमच्या जिणेंत साबारण आसात, तुका तकली फडटा गी, तुका ती पिडा, तुका दोळे दिसनात गी, तुका ही पिडा, तुका पांयान चलोवंक जायना गी, तुका ही पिडा, नाना तरेची पिडा म्हणटात. काळजा लागीं दुखता गी, पोटा वयर दुखता गी, भुजा लागीं दुखता गी, तुका ती पिडा. आनी थोड्या फावटी म्हणटात, असले पिडा आसलो म्हजो मामाचो पूत, म्हज्या धाकटुचो आनी कितें अशें वळख सांगून असली पिडा आसली ताका आसली, तो मरोन गेलो म्हणटात. पूण स्वामी म्हणटा, भियेनाका, भियेनाका, भियेनाका. सांत पावल कोलोसेकारान बरो म्हणटा, हर एका वेळार, हर एका घडये सोम्याक अर्गां दियात. हर एका वेळार, हर एका घडये, हर एका संगतींत सोम्याक अर्गां दियात. आज एक आमच्या मनांत दवरया, सोमी आमच्या सांगात आसता आसतना एकच तो म्हणटा,
तुजे जिणेची सगळी पट्टी हांव जाणा. तुजे बरी आनी एकल्या हांवें वचूंक ना. देखून हर एकल्याची थंब इम्प्रेशन जावं आधार कार्डा दिता हांव, त्या प्रमाणे दुसऱ्याचें बोट ना. तुजें बोट एकल्याचें. करोडो लोक आसल्यार 135 करोड लोक आसल्यार भारतांतच एकल्याचें थंब इम्प्रेशन दुसऱ्या बरी ना. म्हणटा आसतना देवान आमचो इतलो मोग केला की देवान आमकां सांडून घालूंक ना. आमी सांडल्यार देव आमकां सांडिना. देखून म्हाका न्हू आज ह्या सोम्याचेर विस्वास दवरया. आनी तो म्हणटा भियेनाका. केन्ना तो म्हणटा भियेनाका. उपरांत आमी हांगासर वाचता ताका मच्छवार घेवचेर आसले. ताणें भियेनाका म्हणटा विस्वास दवरल्या वेळार सबार आमी ताका आमच्या जिणेंत काणी घेवंक आमी कशी व्हरता. आनी केदाळ ताचें उतर आयकून आमी ताका काणी घेवंक कशी व्हरता. केदाळ ज्या मच्छवार तो येवंक आसलो खंय वचून पावचे की थंयसर तो मच्छो सांगच्या आदींच, तांकां कळच्या आदींच, तांकां समजोवच्या आदींच थंयसर वचून पावलो. म्हणटा आसतना खंडी जावनी जे सर मागणी, सर आमच्यो गरजो, आमची चिंतना, आमचे भें, आमच्या हाकांत, आमचे एकसुरपण, हर एक संगत आमचें मुखलें जिवीत फुडार सर्व ताच्या हातांत घाल्ल्या वेळार तोच येता आनी म्हणटा भियेनाका, 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 हांव तुवें सांगात आसा. इतलो बरो सेवेचो देव आमचो रचणार आमकां भियेनाका म्हणा जाल्यार आमी कित्याक भियोंक जाय. देखून देवाक कारगान दिवया, ताची स्तुती करया, ताका वाखणुया आनी ताचे आशिर्वाद काण घेवन ताचे महिमे खातीर आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. Diavola sacramenta sastagnam veru. Novioriti agaria salvon mecia ascat vishya bhavatace voldevya zashe bapa zashe skota ulasani stuteza प्रार्थुया. ए देवा, विचित्र साक्रामेंता खाल तुज्या कश्टां मरणाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय रास करताय सासनांच्या सासना. सुम्या जेजू, तूं आमी सांगत आसाय सुम्या, आमकां पळयताय, आमची मागणी आयकलाय, आमची स्तुती, आमचें गायन, आमचो वेळ तुवें सांगत सारलो खंडीत जावन तूं आमी सांगत आसून आमकां पळोवन आमचे गरजो तूं वळखून तुवें सांगत आशिल्ल्यांक नाना तरेच्या माध्यमांचेर तुका पळयतले हर एकल्यांकी आनी तुजे मुखार हांगासर दिंबेर आसा हर एकल्यांकी तूं वळखताय सुम्या. ह्या संवसारांत आसता आसतना सबार पिडेस तुवें लागीं आयले, तुवें वेची वाट बदलून त्या पिडेस जावन आयले जावं प्रो कोडकार, जावं प्रो केप्पे, कुड्डे, मोने, थोंटे, बेरे, नाना तराची पिडा, जावं पुरो तांकां एखाद्याची एपिलेप्सी अंगविकल जावन आसले हर एकल्यान सुम्या तुवें पळयले. तुजी काकूळ तुजी दया तांचेर तुवें वतले, तांचेर तुवें बिरमो दाखयले आनी तुवेंच म्हळाय ह्या लोकांक पळोवन म्हाका बिरमो दिसता. ह्या वेळार म्हजे लागीं माग म्हणल्यार हर एकल्यांक सुम्या
तांकां बसयला हांवें मागता म्हूण सांगून हर एकल्यान सोम्या तूं जाणाय सोम्या कोणें म्हजे लागीं माग म्हूण सांगला हर एकल्यान सोम्या ह्या वेळार तुका समर्पण दिता तुजे आशिर्वाद तांकां पवित्र कर तांची पातकां बक्षी तांकां नितळ निर्मळ कर बरी भलायकी तांकां दी आनी आमकां हर एकल्यांक तुजे आशिर्वाद काणये जातल्यांक आमच्या ल्हान भुरग्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल ताणें बरें शिकाप कर आवय बापाय विधेय जावंक बरी दोतोन शिकोवंक खरी जाणवाय जोडूंक आनी सत संवसारान समजोवंक न्याय निती आनी मोगान एकवटान समजून आनी क्रिस्ताक साक्षी आसलेले भुरगीं जावंक आनी त्या प्रत्येकांच्या तांकां शिकोवच्या टिचरांचेर समेसाचे बेसांव घाल म्हाका जेजू घाल तुजे बेसांव समेस तरणाट्यांचेर जायते तरणाटे आज वावुरतात तुजी बरी खबर प्रगटूंक जाय संघ संस्थे वरवीं जायते बरेपण करतात जायते सेवा दिवन आसात तांचे बऱ्या मनाक तुका मार्गां दिता तांचे बरें मन पळोवन जीं कोण वाट चुकोवन गेल्यात नाना तरेचे मादव द्रव्यांक नाना तरेच्या पिवण्यांक नाना तरेच्या संगतीक लब जाल्यात सोम्या तुज्या आशिर्वाद तांकां फाटीं हाड आनी अशें कशें तरणाटे तुवें म्हळें गे सगळो संवसार तुवें जिखोवन तुजो आत्मा तुवें हगडायला जाल्यार तुका कितें प्रयोजन इस्ताच्या काळजा मनांत तांचे उतार घाल सोम्या तुज्या उतरा वरवीं तुजें हांव सत वाट आनी जिवीत तांकां सत कळून येवं दी तांकां वाट म्हणून दी जिविताची आनी सांगातास तूंच सोम्या तांकां वाट दन व्हरता आसतना तांकां जिवीत मेळोवन दी म्हणून हर एक येवजणा खातीर हांव मागता सोम्या हर एक काजार जोड्यां खातीर तांचे जिणी नाना तरेचे कश्ट ते भोगतात नाना तरे पिडा शिडा नाना तरे अंतर जावं आर्थीक परिस्थिती लागून जावं सामाजीक परिस्थिती लागून जावं तांच्या चिंतना एक जावन येतल्या वेळार दोन तीन सबार चिंतना जाल्ल्या वेळार तांचे मदें अंतर येता तांचे मदें खाळोक येता तांचे मदें वायन म्हणलें उणो वायन म्हणलें तें कुरपा उणें जाता तांकां समेस्तां सोम्या त्या पवित्रपणान तांकां एकवटून रावन तांकां एकवट रावन जिवचे खातीर तांकां तुका आमी समर्पण दिता म्हाका जेजू हर एक काजर जड्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल पवित्र आत्म्या वरवीं ती एक जाल्यात तोच पवित्र आत्म्याक घटाय दिवन दी एकवटून दी म्हाका जेजू आमी मागता आयचे दिसा समेस्त प्रायवंतां पिडेस्तां गरजेवंतां खातीर सबारणांक बऱ्या तरेन पळयतात सबारणां कुशेन आसात सबारणां कश्टांत आसात तांचे म्हळें कोणूच ना एक ग्लास उदक मागला तांकां दितेली गत ना आनी तांकां मोग करची फकत जळारी आनी मोस आनी आसले समेस्तां सोम्या आज तुका हांव समर्पण दिता तांचे सांगता तूं राव प्रत्येक जण हे वरस प्रायवंता खातीर बेटलें जावन आसा बागेन बाब साहेबान आनी तेंच त्या प्रायवंतांक तुज्या आशिर्वादान कुडयेत भलायकी तांकां फावो जावन दी प्रत्येक जावन जांचे कोणी सेवा करूंक कोणी नात तांकां तुवें आशिर्वाद तूं तांकां सांगात दी आनी कोणी आसल्या व्यक्तींची सेवा करता सोम्या समेस्त तांकां तुज्या आशिर्वाद कृपेन भर तांणी न्हय सेवा करची तांची पूण तुजी सेवा करची म्हूण सांगून तांकां बगून येवन दी म्हाका असो मागता आमकां समेस्तांक बरें करतल्यांक तुजें उतार प्रगटतल्यांक तुजें मिसां मुंदस व्हरतल्यांक आनी अशें आमकां हर एक रितीन कुमो करतले हर एक तुजें आशिर्वाद घाल जेजू कित्याक तुजें मागलें रित्या तेन्ना तूं आमकां धाडिनाय तुज्या कृपेन आमकां तूं भरताय तो तुजें आशिर्वाद ह्या वेळार हांगासर आसल्या समेस्त आमच्या भाव भयणीचेर भुरग्यांचेर आनी ह्या माध्यमा वरवीं तुका पळयतलो हर एकल्यांक तुजें आशिर्वाद कृपेन तांकां बर तुजी येता राजवड चलयता आयज ससनांच्या ससनाक सुम्यांचे आशिर्वाद आतां मौनपणी आमी जण घेवया Argantuka somia, argantuka dania, argantuka ata anisasna. Towe makaros loy tu somokercha,
तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या तुवें म्हाका सुका पावशा तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया. संतोषान सोम्या मंदिरां जमल्या हिता गांवूर तुका हरसिता आमचेर तुवें वतल्या सर्देण्या पास अर्गा पाठयता दिनवाशी काज बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा त्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. म्हज्या मोगाचें नांव देव जावन आसा मोगाळ देव जावन आसा काकुळदार देव दयाळ देव आमच्या सांगाता आसा तो आमचो रचणार आमचो पोसणार आमचो सांबाळणार हर एक सांगात आमच्या जिणेंत घडटा तो जाणा देखून ताची भुरगीं आमी संतोशान आज ह्या मिसाची बलिदान वांटो घेत आसतना खंडीत जावनी ताका बरें दिसता ताका बरें दिसता आसतना आमी आमकांच नितळ करया निर्मळ करया आनी शुद्ध मनान बलिदान भेटोवच्या खातीर चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी आनी जें कितें बरें करूं आमकां अवकाश आसलो आमी करूं ना असले सगळ्या संदर्भांत आमी चुकल्या पाताक आदारला देवा लागीं बक्षांनी मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगे सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी इंदीर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय
ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बसयलें दायज आमी जोडीशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता राजवड चलयता सासणाच्या सासना. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, तुवें करार मोडून तुज्या सापुताची बेपरवा केली देखून हांव तुज्या करण्या प्रमाणे तुजे कडेन वेवहार करतलो. तरी तुज्या तरणारपणार हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी तुजे कडेन एक सस्नीक करार स्थापीत करतलो. तेन्ना तूं तुजे सालीचो उगडास करतलें आनी हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराक लागून न्हय तरी हांव तुज्या भयणीक व्हडलेक तशे धाकटे घेतलो आनी तांकां तुज्यो धुव्यो कश्यो दितलो. तेन्ना तूं लजेक पडटलें. हांव तुजे कडेन म्हजो करार स्थापीत करतलो आनी हांव सर्वेस्प म्हूण तूं वळखतलें. तुवें केलाय ते सगळे हांव तुका बक्षितलो. तेन्ना तूं ह्या सगळ्याचो उगडास करतलें आनी लजेन तूं तुजें तोंड उगडचें नाय. उलयता तो सर्वेस्पो देव. देवाचे उतार हे. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवून दिताय. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवून दिताय. आबले देवस म्हजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पो म्हजे बोळ, तोच म्हज्या किर्तनांचें मूळ, वय तोच म्हजो सडवंदार. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवून दिताय. सडवणांच्या झरींतले संतोसान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताचें नांव हर्सिया. सकट परजां ताची विस्मिता कळीत करा, ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवून दिताय. सर्वेस्पराक गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान महत् कार्यां. शेकानशेक प्रितुमेंचे तीं कळीत करा, गाजया. सियोनांच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवून दिताय. उद्गार. देवाचे उतार मानून घेया. मनशाचे उतर ते न्हय, बगर देवाचे उतार ते. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तवळ थोडे फारिजेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें ताच्या लागीं सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणाला खातीर एक मनशान आपल्या बायलेक सोडयेत गी. जेजून तांकां जाप दिली,
आरंभारच रचणारान ताका दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचला न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवडटलो. ती दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें ती दोगां न्हय बगर एकच. ह्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं तें ताका म्हणालें. तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळ्या तराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हण मोयजेन कायद्यानिशी परवानगी दिल्ली कित्याक. जेजून ताका जाप दिली, वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोयजेन तुमकां बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. पूण आरंभात हांव अशें नातलें. हांव तुमकां सांगतां, जो कोण व्यभिचाराच्या एकच कारणा खातीर शिवाय आपले बायले सोडता आनी दुसरे कडेन तो लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. ताका शिश म्हणाले, दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिली म्हणें, हें उतार सक्कडी मानून घेशनांत. जांकां तें देणें मेळना ते मात्र तें घेतीत. आसात थोडे हिजडे जल्मांत हावनच अशें, आनी थोड्यांक मनशांनी हिजडे केल्यात आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राजा पासत आपणाकच हिजडे करून घेतल्यात. जो कोण हें उतार मानून घेवंक शकता तो तें घेव. देवाचें उतर हें. बहिणी भावांनो, देवा आमच्या त्रियेक देवाक वाकडून अर्गां दिवन आनी सांगाताच आमचे कश्ट संकश्ट पिडाशिडा सगळें वळखूनच्या देवाक मान करून हें बलिदान भेटोन आसा. तर मागात हें आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून. सर्वेस्परा आमच्या बोमगाळ बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतेन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो फळ सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या नांव शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतल्यान आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कस मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. आनी अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेज भक्तां सांगाती तुजे महिमेची कीर्तन एकाच साळयान सांगाता आमी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वे स्फोर्तो सर्गांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा. उंच
सर्गे तुका जय जय सर्वेस पौराचे नावी येता ताका जय सर्गे तुका जय जय ओम सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदणी पवित्र कर म्हणून मी मागता हांव जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartas gut purgatoria umelo Jesu জীবন জালা Jesu नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत दिवन सवुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो करें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणां रगा सेवतील आमी मेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी इश्टागातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता आमकां मर्ये देवाची मेळ संगती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणांच्या सासना आमेन आमच्या सोडूनदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी दीर्घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले तूं आमकां निवार दया कर न्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें परवशनांत एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदन दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जी येताय राजवड चलयताय ससनांच्या ससनाक सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात ची शेळये संवसाराचे पाप काडतेले आमची
प्रार्थेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे मे जेजू क्रिस्ता तुजी पवित्र कुडराक आमी नांव फावतरी सरूंक वयता की आमचे जडते आनी ख्यास्त थाडी न जावं आमच्या आत्म्या तशी कोडी भलायकी आनी वखद दिवं मगाच्यान जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सगळीं सुभागी प्रार्थुया मोगाळ बाप्पा तुवें संस्कार क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जियों आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी मोगाचे न्हय हांगासर आसा आसल्या समेस्तांक आनी सांगातास नाना तराच्या माध्यमा मुखांतर संवसार पळयतल्या समेस्तांक सुमेचो आशिर्वाद कृपा समेस्तांचेर देव नेवदी आनी बरी भलायकी शांती समाधान तुमकां तोच समेत दिवं दी म्हणून हांव म्हजें मागणें आनी तुमकां आशिर्वाद खुशी करता सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ता शांतीन मोगान तुमकां धाडटा काळजा ये जेसूच्या